4 केळी आहा आमगे 4 केळी सोंपपाक ए कोणाचे मार रे बरो आस मरे तू. ओके सो तर काल असलेली महाशिवरात्री आणि आज आमची राजबाग तारेर पालखी येता. तर आम्ही या आता पालखेक खूप दिसान ब्लॉग करता पण डायरेक्ट आज दाखय तुमकां पालखी कितलं पालखी कशी उरता आणि कितले लोक उरता ते. येस या त्या मुखार भरपूर लोक येयले आसा गर्दी पुराय. तर सध्या पालखी माझी मुखार आसा आणि हांव लेट जालो समजलो. ओके सो पालखी माझी मुखार आसा आणि खूप गर्दी दिसता. आता भेट घेवपा जायना. बॅट घेतले सायडी सर आता प्रसाद घ्या, हात करा सडसडीत. बॅट घेतले सायडी सर हात करा सडसडीत घ्या, सडसडीत घ्या. ओशो घ्या, हात करा सडसडीत. प्रसाद घ्या, पुढे या पुढे या. बॅट घेतले मुखार सर दोन राजकर सध्या आमच्या भेट गेली असा लकडी मेळे इतली गर्द्या भाग्यवान आम्ही. ते भेट गेली हा बरं गेले फस्ट मेळे समजायला मेळपा ना म्हणून बरी भेट मेळे असा इतली गर्द्या. म्हणला भरपूर लोक जात आहे मरे. सो आम्ही एक कडे भेट घेयन आता पालखी मुखार पावली आसा आणि तुमकां मुखार दाखयता कितली गर्दी जाली आसती. हाय म्हण हाय म्हण हाय म्हण हाय म्हण ब्लॉग घेत मरे हाय म्हण मरे. गायज आता आमी चलन आमचे विचार पावले ज्याकडे पालखी आमच्या पयलीं पावली आसा. सो आता आमी केळी घेतले आणि केळी घेवन समुद्रा मारतले. केळी घेया आमी बनाना फेस्टिवल म्हणटा फॉरेनर तेका. तर सध्या आमी विचार पावले आसा आणि तुमची माहिती खातीर सांगपा सोदता की फॉरेनर ह्या फेस्टिवलाक बनाना फेस्टिवल म्हणटात. आमी बी बनाना फेस्टिवल साजरा करपाचें आनी मातशें बनाना म्हाका याद आसा. सध्या इतले लोक पळोवपाक शकता तुमी. तर इतले लोक पळोवपाक शकता तुमी बनाना फेस्टिवला खातीर. आवय सगळे फॉरेनरां दिश्टी पडटा म्हाका सगळे बनाना दिसताय. खंय रे बनाना दिसना ते गेले मुखार मारले. बरें बरें बंद करता. हा नाका 4 केळी आहा आमगे 4 केळी सोंपपाक. ए कोणाचे मार रे बरो आस मरे तू. ए कोणाचे मार रे सगळं मारलं. अरे शिशी आणि कोणाचे मार नाका.
वाचला वाचला बढ़िया शॉट दिखते को अनेक अनेक एक गेंदों में 6 रन मार 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 में 6 रन फुल फोर्स ना रात्रीतले बाहेर मार 6 रन के लिए उड़ा दिया सीधे कॉर्नर मार तो ले मार रहे झालं ना मिशन अनसक्सेसफुल 4 खेळ संपल्या 4-5 खेळ असले ना रे 5 खेळ संपल्या बिझी आता गिरायक खूप झाला त्या खेळीला त्या शिवत मारते काढ मरे नॉनसेन्स अशी काय आणि काढ मरे हे बराच आहे तू इथे हॉट व्हील्स घेवपाचे पैसे नाही ना हॉट व्हील्स काय बघ तशी ती पोर्शे तर गाईज ही आमकां आवडली आसा गाडी चल बसा हे कितें करत जातो सो गाईज ह्या वर्सा मातशी फेरी मातशी कमी दिश्टी पडटा आमकां ही आमचे मुखार पात्रांव आसा हांवें मुद्दम ब्लॉक केला तू म्हाका खबर आसली तूं मुखार येता आनी कितें म्हणून आसतलो केळी बी मारली कोणा तकले मारली सध्या हांवें ह्या मित्रा कडेन ब्लॉक करपाक गेले कडेन मागीर दुसरे मित्र शेळ्ळे आसा तू कोणे सांगलें सोडून अरे ते बी म्हाका सोडून गेले नॉनसेन्स तुगे चूक पळय मित्रता निभोवपाक येयला तेमकां माझी कडेन येयलो तेका सोडलो कितें मनीस दोश करप असं सद्या गर्दी आसपाचो असो आनीक एकटो फ्रेंडा कॉल केला एज कम्पेर्ड टू द लास्ट इयर ह्या वर्सा पालखी मातशी फेरी जी आसता ती मातशी कमी येयली आसा सो पूण लोक खूब आसाय वर्साचे मातशे भरपूर लोक आसात सो येस पालखी मल्लिकार्जून त्या सायडीन पालखी येता आनी ह्या सायडीन बिचार येता मागीर लोक भेट येताय सो खूब लोक आसताय सो कितें म्हणटा तुमी ओके मरे ओके आनी कितें म्हणपाक ए हो हिंग गेलो महाकुंभ सारको येयलो रे तू एक आठवडा जालो हो ब्लॉगर बड़े ब्लॉगर हाँ चालो आसा सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर एक को तर 9:15 मिनटां आसा आनी आमची पालखी वयता बिचा वयल्यान इधर खेळायला दिश्टी पडना माल त्यांना अरे सुमेध एक गेंदी बरे अरे आमचे सगळे कार्यक्रम संपला आसा पालखी बी बिचा वयल्यान गेली आसा फेरी बी भोंवन आतां चा बी पायला तुम्ही सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबा टाटा बाय बाय सो हांव पावलो आसा घरा आनी आय होप की तुमकां ब्लॉग आवडलो उरतलो तर हो ब्लॉग इतलो आसलो सो येस आनी आज रातचें आसा नाटक आनी आमगेर जेवण सो मे बी लास्ट डायरेक्ट ब्लॉग हांव रातचें काडटलो सो हो आसलो इतलो ब्लॉग मेळ्ळा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉग